जे आमचे मॅनिफेस्टोन करता म्हणून आश्वासन दिल्ले, पण त्या आश्वासनान जेन्ना सरकार येवन ताबडतोब आख्ख्या गोंयान पयलो ब्रिज खंयचो जालो तो कालवी. वो BJPचो भाजपाचो सरकार जो लास्ट 5 वर्सां मध्ये जे ताणींनी आमच्या आल्दोना कॉन्स्टिट्युन्सीक दिला हातून सामको फेलियर जाल्लो आसा. सांगपाक आमचे आल्दोनच्या मदीं आमचे बॅकवॉटर्स आसात, आमचे बांद आसात, आमच्यो मानशो आसात, हाचे वयर बिलकूल लक्ष दिवंक ना. हे आमचे ट्रेडिशन जावन आसा. आमचे आल्दोनचे लोक हाचे वयर पुर्तुगेज टायमार सावन पयले आपले पोट भरताले. हे आजून अशे आमच्या मानशांचेर अशें बिलकूल एटेन्शन दिवंक ना आनी हे खूब लुसकाण आमच्या आल्दोनच्या कॉन्स्टिट्युन्सीक जावन येता. जे लास्ट 5 years डेव्हलपमेंट जालां तातूंत जायती चुकी आसा. पयली चूक म्हणल्यार जी ब्रिज बांदल्या ते भुरग्यां मेले उपरांत तांची ती केसीची आजून कांय खबर ना. ताचो प्रश्न पयलो सुटावो जावंक जाय. आमकां ती केसी कितें जालां, ती भुरग्यांची कितें जालां, कोणाक फेवर केला, कितें घडलां ताचो आमकां आन्सर जाय. दुसरे सुवातेर ब्रिज जाल्यार इम्पॉर्टंट डेव्हलपमेंट, पूण ते ब्रिजीक लायट आसना. जायते फावट हिंगा भुरगे बसतात, रातचे पियेतात, सोरो पियेतात, कोण मोटरसायकलीन स्टंट्स करतात. जायते लोक एक्सिडेंट जावचे वाचले हांगासर. जायते फावट हांगा पासय मारतना पळयलां. हांगासर आल्दोना येशी पयलीं आमच्या गांवांत एक टॉयलेट ना आनी टॉयलेट 2009 बांदून दवरिल्लो आसा. तो आजून सुद्दां यूज कोणूच करिनात. कित्याक तो लॉक करून दवरिल्लो आसा. तातूंत भितर हाडून गांठयांक भरल्यात. आल्दोना PHC अपग्रेड केल्ली आसा म्हूण सांगतात. आल्दोना PHCन आतां पासून कोणीय वचून पळयशात थंयसर इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटान आपणाचो डंप यार्ड करून दवरिल्लो आसा. ती भितर सत्तानांकूच काडून ट्यूबलायटी फुटिल्ल्यो आसात. ती चलपाक पासून जायनात, म्हणजे फाटल्या वाटेनसून पुलीस स्टेशना वाटेनसून. सेकेंडली भितर थंयसर येशी जाल्यार कांयच फेसिलिटी नात. फक्त एक OPD आसा आनी भितरल्यान जे लोकांक ज्यो फेसिलिटी जाय, ऑर्थोपेडीक वॉर्ड ना थंयसर, की लोकांक सगळे आमकां म्हापसा वयचें पडटा ना. मॅटर्निटी वॉर्ड ना, अशें कांयच फेसिलिटी ना. एक्सरे मशीन आसा पूण टॅक्निशियन ना थंयसर. डेव्हलपमेंट म्हणजे कितें? हे डेव्हलपमेंट म्हणजे बिल्डिंग्यो बांदल्यो, रस्ते केले आनी कितें केलें, हेका डेव्हलपमेंट म्हणनात. डेव्हलपमेंट हे बारीकल्या बारीक लोकांचो डेव्हलपमेंट जावंक जाय. खरें म्हणशी जाल्यार आयज गरीबांतलो गरीब लोक आहा तांकां आमच्या आमदारान जावं कोणी तरी वचोन तेच्या घरा पळोवंक जाय. बाबा ते कितें करतात, तांकां वाट आसा सामकी, तांकां कितें सीक जालें जाल्यार एम्ब्युलन्स वयतली थंयसर. Market is in a miserable state. It is a age-old market. हांवें थंयसर तेंडली विकुल्ली आहात हांव भुरगो आसतना. तो सेंटिमेंटल वॅल्यू आहा म्हाका. म्हापसा मार्केट इज द सेम थिंग. द थिंग इज आमी रस्ते वायडन केले म्हणटा आमी म्हणटा डिवेलपमेंट. कांदे जाताले, बनाना जातालीं, जीत रोप जातालें. आयज तूं नदर मारून पळय, आयज आमच्या बाजारान जीत रोप आहा तें सगळें भायलें. गोंयकारांक ना, तांकां सुवात पर्यंत मेळना बसपाक. Tourism, you cannot rely on tourism because tourism comes and tourism goes. Different kind of an economy, maybe agricultural economy or some other economy. We have to have a dependable economy. Kalvi village, we are having lot of problems. We are having road. Now this water problem we are having throughout. Now I can say almost since Congress and all this. Yeah, who were there before. The future things, what I'm trying to, we need another police station because we have now sub police station, which is difficult. And I've also requested our government and even MLA further up when you get elected again, and I'm sure about it, that we should have a special police station here so the people can really go to these, and especially these small complaint regarding on the bridges. I still say yes, because this gentleman said that there are misuse. So this has to be stopped. To stop this, we need a special police station here in Aldona. MLA जालो की तेणी आपण डेव्हलपमेंट करपाची ही तेजी जबाबदारी. ती दुसऱ्यांनी सांगप आनी दुसऱ्यांना. आनी तो MLA कितें आहा, सदांच केन्ना ना केन्ना तरी ह्या रस्त्यांसून भोंवपाक जाय.
आनी ताका तेणी पळोवपाक जाय रातचो एक पासय मारली बाबा लायटी बिटी कितें जाता तें पळोवपाक जाय. आमच्या MLAन एसेंब्लीन आल्दोनचे कितले इश्यू हाडले ते आमकां सांगूंक जाता तांच्यान. अजून पासून म्हाका दिसता तो फक्त थंयसर येता एसेंब्लीन कितें उलयता पळय ते लोकांनी पळयल्लें आसा. एज अ लेजिस्लेटर ही ड्रास्टिकली फेल्ड. आता आमच्या मार्केटामध्ये अशें तुका हे आसा ना, यू आर द लेजिस्लेटर, यू हॅव नो अदर सोल्युशन्स. तूं 4.5 वर्सां न्हिदलेलो आनी आतां निमाणे 6 म्हयन्यांक उठला आनी सांगता आपल्याक अजून टायम जाय फुडल्या 5 वर्सांक करपाक. दिस इज अ मॉकरी ऑफ द सिटिजन्स ऑफ गोवा. आमी पयलीं सोचपाक जाय आमचो आमदार खंयचो इंडियन सिटिजनशीप या पुर्तुगेज. ज्या दिसा तेणें नॉमिनेशन फायल केल्लें ताका खबर आसली आपूण पुर्तुगेज नागरीक काय इंडियन नागरीक पळय ते एक फेलियर जाल्लो आसा. The final decision which has been taken in democracy, everybody can speak. But when the final decision has been given, saying that so and so that issue is closed, and still if anybody has got an issue, there is chance, every chance for this election to go further. Second thing, it was said, no doubt he's taken time, but he has done it something good for the people of Aldona. गरज आसा ते डेव्हलपमेंट जावचे की मायनर रोड हे चड व्हडले करपाची गरजूच ना. Development, it is said, development is good, but development for whom? That question we have to ask. Before the elections are declared, that is a time, and up till the election, the day the results are declared, up till that time is a democracy, and after the results are declared is dictatorship. प्रुडंटाच्या मतदाराच्या डिबेटी वयल्यान लोकनामो माळयतलो हो हळडनचो लोकनामो. असो एक करून 40 मतदारसंघाचो लोकनामो प्रुडंट रिलीज करतले. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट.